कोलवाळ बंदखणीत गोळे वखदा तस्करी प्रकरणात कैदी विकट भगत हाका कोलवाळ पोलिसांनी अटक केली। दुबावितांकडल्यान चौकशे वेळार सहकार्य मेळूंक नाशिल्ल्यान कैदी विकट भगत हाचे कडलो मोबायल फोन सोदून दिवचो अशी विनंती पुलिसांनी बंदखण प्रशासनाकडेन केल्या। दुबावितांकडल्यान कोलवाळ पुलिसांनी 52,000चो 4 ग्रॅम कोकेन जप्त केलो। दुबावीत विकट भगत हाणें आपल्याक फोन करून दुबावीत जेल गार्डाकडेन ड्रग्स दिवपाक सांगिल्ले। ते प्रमाण आपणे कोकेनाची पुरवण केल्ली अशी माहिती दुबावीत पागी हाणें पुलीस चौकशी वेळार उक्ती केली। दोनूय दुबावीत आनी कैदी विकट भगत हाचो हे तस्करींत हात आशिल्ल्याचे जबानी दिल्ली। ते प्रमाण पुलिसांनी बंदखण प्रशासनाकडेन दुबाविताक चौकशे खातीर ताब्यात दिवपाची विनंती केल्ली।